Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोजेसा कोडे उलोवन सर्वेस्परान म्हळें, सर्वेस्पराचे दोबाजीक उत्सव हे पवित्र सोबांचे दीस. नेमलोल्या दिसा इस्रायलाच्या पुता धुवांक तुमी ह्या सोबांक आपोवंक जाय. पयल्या म्हयन्याच्या 14वेर 2 सांजां मदें सर्वेस्पराचें पास्क जातोलें. त्याच म्हयन्याचे 15वेर सर्वेस्पराच्या मानाक फूग नासलोल्या उंड्यांची परब. 7 दीस तुमी फूग नासलोले उंडे खावंक जाय. पयल्या दिसा तुमी एक पवित्र सोबा भरूंक जाय. जोड वावर तुमी करूं नये. 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोली भेटोवणी ओंपतल्यात. 7वो दीस पवित्र सोबेचो दीस जातलो. त्या दिसा तुमी जोड वावर करची नात. सर्वेस्परान मोजेसा कोडें उलोवन म्हळें, इस्रायलाच्या पुता धुवां कोडें उलोय आनी तांकां सांग, हांव तुमकां दितलो त्या देसांत तुमी भितर सरतोच आनी पीक एकठांय करतोच. पिकाच्या प्रथम फळांचो भोरो याज्ञिका कोडें व्हरून दिवचो आनी तुमी सर्वेस्पराक मानलोली जावच्याक याज्ञिकान तो सर्वेस्परा मुखार व्हरून भेटोवचो. सोनवारा उपरांतल्या दिसा याज्ञीक ही भेटोवणी करतलो. सर्वेस्पराक भेटोवंक तुमी भोरो हाडतल्यात त्या सोनवारा उपरांतल्या दिसा थावन सारकी 7 सातोळी मेजूंक जाय. 7व्या सोनवारा उपरांतल्या दिसा पर्यान तुमी 50 दीस मेजचे आनी उपरांत तुमी सर्वेस्पराक एक नवी भेटोवणी करची. ह्या 7व्या म्हयन्याचो 10वो दीस फारीकपणाचो दीस जातलो. त्या दिसा पवित्र सोबा भरची आनी उपास करून सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोली भेटोवणी करची. ह्या 7व्या म्हयन्याचो 15वो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक तंबूंची परब जातली. पयलो दीस पवित्र सोबेचो दीस. त्या दिसा तुमी जोड वावर करूं नये. 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोल्यो भेटोवण्यो ओंपतल्यात. 8व्या दिसा पवित्र सोबा भरतल्यात आनी उज्यांत उलपायलोली भेटोवणी सर्वेस्पराक ओंपतल्यात. हो दीस दोबाजीक जोमातीचो दीस. ह्या दिसा तुमी जोड वावर करूं नये. सर्वेस्पराचे दोबाजीक उत्सव हे. ह्या उत्सवांक इस्रायलाच्या भुरग्यांक तुमी एकठांय करूंक जाय. दर दिसाचे रिती प्रमाणे सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोल्यो भेटोवण्यो, होम, दाना, योद्न आनी पिण्या अर्पणां भेटोवंक ह्यो पवित्र सोबा तुमी भरून हाडतल्यात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, देव आमचें बळ, आनंदान ताचें किर्तन करात. स्तोत्रां गायात, धोलाचो घुणघुण करात. किन्नोऱ्यांचो आनी विण्यांचो मधुर आवाज आयकून दी. कोंब शिंगा गाजोयात. आज 9व्या म्हयन्याची सुरवात. आज पुनवेचो दीस
आज आमचो उत्सव. जबाब देव आमचें बळ आनंदान ताचें किर्तन करात. हो इस्रायलाक दिल्लो कायदो. ही जाकोबाच्या देवाची आज्ञा. इजिप्ताचेर देवान झूज केलें तेन्ना हो हुकूम झुजेक ताणें घालो. जबाब देव आमचें बळ आनंदान ताचें किर्तन करात. पोरको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक भोजू नाका. जाणें इजिप्ताच्या देसांतली तुका भायर काडली तो हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. जबाब देव आमचें बळ आनंदान ताचें किर्तन करात. उद्गार. देवाचो सोब्द सासनाक तोखता त्याच सोब्दाची बरी खबर तुमकां पोरगोटल्या. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या खाशा देस गांवांत वचून तांच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक ओजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विस्मितां करची पदवी हाका खंयची? हो थोवयाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, शिमाव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगळ्यो आमचेच मदें रावतात न्हय? तर ताका हें सगळें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पोतालें. पूण जेजून तांकां म्हळें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळ्ळो ना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशीं विस्मितां केलीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान ना. मातेव 13:50-7. आयचो काळ टॅक्नॉलॉजी सांगता त्या प्रमाणे चलपाचो आनी वावुरपाचो काळ. AI ह्या यंत्राक लागून मनीस आयज सगळ्याचेर दुबावपाक लागला. भावार्थाच्या जिविताचे वाटेर दुबावाचें खूब कशें हें यंत्र आयज काम करता. AI सांगता तें सोत म्हूण मांडून घेवप आनी ताचेरूच पातयेवन आपूण हुशार म्हूण दाखोवप हो एक फोटीचो बाजार चल्ला. दर दिसाक पवित्र आल्तारार परगोट जातोल्या देवाच्या उतराक मान रेस्पेद ना कशें जालां. ओ देवाचें उतर परगोट्टल्या भावा भयणांक ओ पाद्री माद्री भयणांक आयकूंक कोणाक सोंसणीकाय ना. देवाचें उतर परगोट्टल्यांक आपले तागडेंत घालून आपल्याक जाय तशें तांकां जोगतात. अशें परगोट्टलें उतर देवाचें न्हय पूण मनशाचें उतर कशें समजून वाऱ्यार उबोयतात. असले परिस्थितीक लागून आयज आमचे मदें मोग आनी एकवट उणो जायत वेता. बरें जावपाचें सगळें फाटीं पडत वेता. मनीसपण सामकेंच कमी प्रमाणान दिसून येता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां आपल्याच गांवचो ओ कुटुंबाचो ओ जातीचो म्हूण लोक जेजूक
उणे नदरेन पळयतात आनी ताच्यो खबरो करूंक लागता. अशें ताच्या प्रवादीक वावराचेर दुबावतात आनी ह्याच पासून थंय चडशें बरेंपण येवपाचें आडावन उरता. सर्गींच्या बापा, आमचे थंय आसले असोकताय, उणेपण, आपलेपण सोडून दिवन खरें स्वताक आनी समाजांत बरेंपण हाडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share, and subscribe to support this ministry. God bless you.